बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भयणी भावांनो, हे पवित्र गूट फावो ते परी समारंभूंक ह्या वेळार आमची पातकां ओळखून घेवया. आनीक देवाचे काकलुतीक उलो मारून सांगातान म्हणुया. सोर पदवीदार देवाक आनीक तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मना चिंतून तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मारे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती बऱ्या मोनाच्या मनशाक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सोर पदवेदार देव बापाक आमी तुका वाखाणटाव, आमी तुजी स्तुती करता, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका मोहिमा दिता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका दिन वाचता. सोम्या एकल्याच सोणीत पुता जेजू क्रिस्ता, सोम्या देवा देवाचे शेळये बापाच्या पुता, तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमचे मागणें आयकून घे. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची काकलूत कर. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं सोमी, एकलोच तूं भोव वर्तो. आमेन. प्रार्थुया. आज आखी पवित्र सभा घेवन चाकोब धर्मदूत हाची परब समोर ओंपता. आयच्या दिसा हे मीस भेटयता आमांदा फेर्नांदीस आनी आमांसियो फेर्नांडीस हांच्या सासणीक थारोवणा पासत मागूंक. मेल्यार आज 2 वर्सां भरता. तेच परी आपल्या वाडदिसा समयार आपल्या पासत मागूंक लायता पेट्रिशा सिक्वेरा, आना पिएदाद फेर्नांडीस आनी जॉर्डन रिबेलो. व्हडलें बाटवान ह्या समुदायाच्या कुटुंबा पासत मागुया. मागदालेना फेर्नांडीस, कार्मेलिना रॉड्रिगीज, एजिडिओ दे आल्मेडा, सेलिना दे आल्मेडा, जानवारो पिशेत, आंतोनेता रॉड्रिगीज, मतायस मिनेझीस, रेमेजिओ फेर्नांडीस, जॉन फेर्नांडीस आनी कायतानो फेर्नांडीस. आयच्या दिसा आनीक जायतीं जाणां आपलो वाडदीस लग्नाचें वार्शीक वरस वो हेर समारंभ करतात. तांचो उगडास करून तांचे पासत मागुया. जायतीं जाणां तरेकवार पिडेक लागून कश्टवतात, जावं घरा लागीं हॉस्पिटलान, जावं आज ऑपरेशनाक वेचीं आसात, टेस्टाक वेचीं आसात. तांचो उगडास करून तांच्याय पासत मागुया. देवान आमकां आपले काकलुतीन ह्या वर्साक फावो तितलो पावस दिल्यार पुरो म्हूण मागुया. CJP कॉक्रोच जनता पार्टी हाचे प्रोटेस्ट चालू आसात. सगळे बरे तरेन जावंक देवा लागीं मागुया. ह्या वेळार ओगेपणान तुमची कासकी तेसावां तुमच्यो गरजो देवा फुड्यान घालात. सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा,
बागिवून चाकोबाच्या रोगतान तुज्या धर्मदुताचें प्रताप फळ तुवें संस्कारली. तुजे पवित्र सोबा ताच्या भावाताचे उच्चारणेंत थीर रावूं आनी ताच्या आश्र्याकाल आमकां सांबाळूं म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें आनीक पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनीक राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. बागियांत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले दुसरे चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, असली वर्ती पदवी देवासून येता आनी आमचे तान उपजोना म्हूण दिसून येवचे पासत हें बांदार मातयेच्या आयदोणांनी आमी वत्तांव. सगल्या जिन्सांच्या कश्टांचो भार आमी सोंसतांव, पूण चेंपोन पडोना. आमी गोंदोलाक सांपडटांव, पूण निराशी जायना. पिडापीड भोगतांव, पूण ओसाद पडोना. आमकां काला उडयतात, पूण आमचो जीव काडूंक पावनात. आमचे कुडीन जेजूचें जिवीत दिश्टी पडचे खातीर जेजूचें मरण आमी सदांच आमचे कुडीन व्हरतांव. जेजूचें जिवीत आमचे विनाशी कुडीन उकडाबी दिश्टी पडचे खातीर आमी जिवेच आसतना जेजू पासत आमकां मोन्नाचे आदीन करीत आसात. हे भाशेन मन आमचे सवें आपलें काम करीत आसा, पूण तुमचें सवें जिवीत आपलें काम करीत आसा. हांवें स्वत मांदलें देखून हांव उलयलों. अशें बरयलेलें आसा त्या प्रमाणें भावार्थाचें मन आसून आमी स्वत मानतांव देखून आमी उलयतांव. आनी जाणें सुमया जेजूक पुनर्जिवंत केला तोच आमकांय जेजू बरोबर पुनर्जिवंत कोत्तलो आनी आमकांय तुमचे बरोबर ताचे सोयशीं व्हरतलो म्हूण आमी जाणाव. हें सगलें तुमच्या बऱ्याक. हे परी कुरपा वाडोन वेता तितली देवाचे मोहिमेक ओदीक आनी ओदीक लोकां मदें दिनवासनी वाडोवंक. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब. रोडण्या दुखांनी वोमतात तीं गायोनां गावून कोत्तात लिवणी म्हणुया. लोडण्या दुखांनी वोमतात तीं गायोनां गावून कोत्तात लिवणी. सियोनाच्या गुलामांक सर्वेस्परान परतून हाडलें तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपोनशें दिसलें. तेन्ना खुशालकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओंठांतलीं एक सारकीं सुटलीं गितां. जबाब. रोडण्या दुखांनी वोमतात तीं गायोनां गावून कोत्तात लिवणी. ओन बावार्थी लेगून म्हणूंक लागले, कसलीं कसलीं ओजापां सर्वेस्परान तुमचे खातीर केलीं नात. वय, व्हड व्हड ओजापां सर्वेस्परान आमचे खातीर केलीं आनी आमचीं काळजां संतोशान मुरगोडलीं. जबाब. रोडण्या दुखांनी वोमतात तीं गायोनां गावून कोत्तात लिवणी. जशें नेगेबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात तशेंच आमच्या गुलामांक पोत्तून हाड सर्वेस्परा. रोडण्या दुखांनी वोमतात तीं गायोनां गावून कोत्तात लिवणी. जबाब. रोडण्या दुखांनी वोमतात तीं गायोनां गावून कोत्तात लिवणी. वेता वेता दुखा बोरीत चोल्लीं हातान घेवन वोमचें बी. येता येता गितां गावून आयलीं माथ्यार मारून कोणसाचें बरें. जबाब. रोडण्या दुखांनी वोमतात तीं गायोनां गावून कोत्तात लिवणी. उद्गाराक उबीं रावुया.
हांवें तुमकां वेंचून काडल्यान तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. सर्वेस्पूर तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मातेवा पोरमोणे शुवर्तमान Mój tuka सोम्या. जेबेदेवांच्या पुतांची आवय जेजूसची आपल्या पुतांक घेवन आयली. ताचे कडे कितें मागूंक आयलोले भाशेन ताच्या पांयां पडली. ताणें तिका म्हणलें, तुका कितें जाय? तिणें म्हणलें, ह्या म्हज्या दोगां पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसऱ्याक तुज्या दाव्या हाताक तुज्या राज्यान बसूंक लाय. जेजून परतिपाळ केलो, कितें मागतात तें तुमीच नकळो. हांव पियेतलों त्या पिवण पात्रांतलें तुमच्यान पिवंक जायत? ताणें म्हणलें, होय जाता. ताणें तांकां सांगलें, म्हज्या पिवण पात्रांतलें तुमी खरेंच पियेतलेत, पूण म्हज्या उजव्याक व दाव्याक बसूंक म्हज्यान तुमकां दिवंक जायना. बगोर म्हज्या बापान कोणाक तयार केलां तांकांच. हें आयकून हेर 10 जाण त्या दोगां भावांचेर तिडले. पूण जेजून तांकां आपणा सरशीं आपूण हाडून सांगलें, तुमी ओन भावार्थ्यां मदें तांचे अधिकारी तांचेर आपली पदवी जबरदस्तीन चलयतात, तशेंच तांचे वडील आपले सत्तेचो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणत. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो चाकर जावचो. तेच परी मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावंक न्हय, बगोर हेरांची चाकरी करून तशेंच समेस्तांचे सुरवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला. सोम्याचें शुवर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयच्या दिसा आख्खी पवित्र सभा भाग्योन जाकोब ह्या धर्मदुताची व्हडा दबाज्यान परब समोरपता. आतां हे जाकोब ह्या उतराचो अर्थ कितें? हे जाकोब उतराचो अर्थ म्हणल्यार दुसऱ्यांची स्वात तो घेता. दुसऱ्यांची स्वात वा पोजिशन जी आसा ती घेवप, ह्या जाकोब ह्या उतराचो अर्थ. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जेबेदेवांच्या पुतांची आवय जाकोब आनी जोम हांची आवय जेजू सरशी येता आनी जेजू लागीं मागता आपल्या दोगांय पुतांक एका उजव्याक आनी दुसऱ्या दाव्याक बसूंक लाय. आनी जेजू तांकां म्हणटा, ही स्वात हांवें दिवंक जायना, कित्याक ती देवान निर्मिल्लेली आसा, कोणाक तर निर्मिल्लेली आसा आनी ती फकत देवान दिवपाक जाता. आतां ही निर्मिल्लेली स्वात जुवांव आनी जाकोबाक जाय आनी हो ताच्या नांवाचो अर्थ. जी देवान निर्मिल्लेली स्वात आसा, दुसऱ्यांची स्वात आसा ती घेवप. दुसरें जेजू म्हणटा तुमकां स्वात जाय तेन्ना तो तांकां विचारता, तुमी म्हज्या पात्रांतलें पिवंक तयार आसात? तुमच्यान जातलें पिवण पात्रांतलें पिवंक? आनी ते चिंती नासतना जाकोबानी म्हणटात, होय आमच्यान जाता. आतां हें पिवण पात्रांत आसा कितें? जेजून आमकां कांयच आयच्या शिव वर्तमानांत सांगूंक ना. त्या कपांत आसा कितें?
जेन्ना आमी कापांत चाव घालतात ती बरे भाशेन आमी पिवंक जाता. कपांत तो ज्यूस घातल्यार आमी तो सुडसुडीत उडयता. पूण जेन्ना त्या कपांत आमी तर कोडू वखद घातलें जाल्यार आमकां मातशे त्रास पडटात पिवपाक. आनी दुसऱ्याचें तो रगत त्या तातूंत घातलें आमी तो नाकाच म्हणटले तें कप. पूण ह्या कपांत कितें आसा तें जाणा तांकां खबर नासतना ते म्हणटात होय आमच्यान जाता हें पिवण पात्र पिवंक. आतां हें पिवण पात्र आमी तर पवित्र पुस्तक वाचल्यार आमकां 3 भाशेचो तांचो अर्थ मेळटा. पयलें म्हणल्यार तें पिवण पात्र म्हणल्यार इट इज अ कप ऑफ जॉय, कप ऑफ ब्लेसिंग. आनी हें आमकां स्तोत्राच्या पुस्तकांत मेळटा. स्तोत्र 16, 15वी 11वी ते 15वी वळीन. आनी उपरांत स्तोत्र 23 हातूंत मेळटा. देवान तांकां जायत्या बेसावांनी भरल्यान आनी ती म्हणटात आपणाचें पात्र भरोन ओत्ता. जायतीं बेसावां दिल्लीं आसात तीं भरोन ओत्तात देवान दिल्ल्यान तीं. दुसरो अर्थ तें कप जावन आसा कप ऑफ सफरींग. आनी हें आमकां आयजाया प्रवादी चॅप्टर 51 आनी तशेंच जेरमाया प्रवादी चॅप्टर 25 हातूंत आमकां सांगता त्या कपांत जायते कोश्ट आसात, जायते त्रास आसात. आनी ते त्रास ह्या दोनूय चॅप्टरान ते बरयतात जायते. आनी तिसरें ताचो अर्थ म्हणल्यार मातेवाच्या शिव वर्तमानांत 26व्या आवेसवरांत 39 वळीन जेन्ना जेजू जेसमानी मोळ्यांत आसता जेजू म्हणटा बापा म्हज्या हें जाता जाल्यार पात्र म्हजे वेलें काड. जे कोस आसात जे त्रास आसात ते काड. पूण जेजू उपरांत म्हणटा म्हजी खुशी न्हय पूण तुजी खुशी जावं दी. तो जेजू तांकां सांगता जाकोब आनी जोवाक तुमी देवाची खुशी करूंक तयार आसात, हें पिवण पात्र पिवंक तयार आसात. आनी ते म्हणटात होय. आनी उपरांत जेजू म्हणटा तुमी खरेंच पियेतल्यात, आतां न्हय पूण उपरांत पियेतल्यात हें पात्र. आनी आमी पळयता एक्ट्स चॅप्टर 12 हातूंत किंग हेरड अग्रिपा बागुयान जाकोबाक जिवेशी मारूंक आदेश दिता आनी ताची घुमटी कातरून ताका जिवेशी मारतात जाकोबाक. आतां जें पात्र ताणें होय म्हणलेलें तें उपरांत ताका पिवचें पडलें. आनी तो पियेता तेन्ना ताका जायतीं बेसावां मेळ्ळीं आनी एक सांत जावं तो पावलो पवित्र सभेन. आतां आमच्या जिवितांत हें पिवण पात्र कसलें आमी तर पळयल्यार आतां समाजांत कितें घडटा तें न्यूजाचेर जायत्यो खबरो येतात. आमच्या गोंयांत जायते कोस त्रास आमी भोगता. सेक्शन 39A लँड कन्वर्जन जाता, मागीर जायते झाडां कातरून. आनी तशेंच CJP जायते यूथ झुजतात आनी ते म्हणटात सोत कितें तें सांगात. स्वता पासो ते झुजतात. आनी हें तांचें कप, हें तांचें पिवण पात्र. पूण देव तांकां सांडिना. आमी पळयता दे आर पर्सिस्टंट, ते झुजतात. तांकां जाय कितें सोत तें. आनी हें ताच्या कोश्टांत लेगून तांकां देव बेसावांनी भरता. म्हणजे तांकां तो घोट करता, तांकां शक्ती फावो करता. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 14 आमी तर वाचल्यार आमकां 2 दारवंटे दिश्टी पडटात. एक उशीर दारवंटो बारीक आनी दुसरो म्हणल्यार एक रुंद दारवंटो. आनी बागेन मातेव आमकां सांगता जेन्ना आमी रुंद दारवंटो चूज करता थंयसर सगळें बरें बरें आमकां मेळटा, कांयच कोस त्रास नाय. आमी तो दुसरें वायट करता तांकां आमी सांगूंक वचचें ना, कित्याक दुस्मानकाय जातली, झगडीं जातलीं. आमी ओगेच रावता, ही बरें बरें सगळें मेळटा. पूण हो रस्तो आमकां निसंटोनाक पावयता. आतां ओशीर दारवंटो आसा तातूंत जायते कोस त्रास आसात. पूण हो रस्तो ससनाच्या जिविताक पावयता आनी तो रस्तो फकत थोड्यांकूच मेळटा. आनी आमी पळयता बागयोन जाकोब पयलो लांब रुंद रस्तो चूज करूंक सोदतालो जेजूच्या सायडीन बसूंक. पूण ताका उशीर दारवंटो चूज करूंक पडलो
जायते कोस्तास बगूंक पडले आनी उपरांत जेजू पासत रगत व्हारून ताका मरचें पडलें. तर मोगाच्या भयणी बाबांनो, आमच्याय जिवितांत आमी प्रश्न करुया, आमी हें पिवण पात्र पिवंक तयार आसा काय जेजूचें? आमच्या समाजांत जें कितें वायट जाता ताचेर निश्चित मारूंक आमी तयार आसा काय? आनी जेन्ना आमी कोस त्रास भोगता जेजू पासत आमी देवाक आर्गां दिवया, कित्याक जे आमच्या भितर भांडार आसा ते आमी वळखलां आनी आमी पयल्या वाचपांत आमी आयकलां. भाग्यान पावलो कोरिंतकारांक बरोवंक म्हणटा आमी फकत मातयेचीं आयदनां आनी त्या आयदनांत आसा एक भांडार आनी तें भांडार जावन आसा जेजू. जेन्ना आमी हें भांडार वळखता तेन्ना आमी तें सोदूंक भोंवता आनी तें सोदतना आमकां जायते कोस त्रास पडटात, पूण त्या कोस त्रासांत लेगून जेजू आमकां सांडिना, आमकां तो फुटोंक दिना, निराशी जावंक दिना, कांयच वायट आमचेर येवंक दिना. तर मोगाच्या भयणी बाबांनो, आमी आमच्या जिवितांत प्रश्न करुया, आमी हें पिवण पात्र पिवंक तयार आसा? स्वता पासत आमी झुजूंक तयार आसा? सगळीं उबी रावया. आनी आमचो भावार्थ उच्चारून सांगातान म्हणुया, सोत मानता देवाक, सूर पदवेदार बापाक, सगळ्या पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमे तो पदात्म्या वरवीं गोरबेत सांबाळलो, नागवार मारयेत जावन जल्मलो, मसप्याला काल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार झडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मध्ये देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो पुनर्जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सूर पदवेदार देवा बापाच्या जयाक बसले, तुवें त्या मनाच्या सात मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्ताचो एकठार, पातकाचे बक्षणे, कुडीचे पुनर्जीवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बसूया. बेटवणे वेळार गायन गावूया. C6 बागींतल्या फुलांमध्ये, पेज 30. C6 पेज 30. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या धवा सर्वेस्वर मानून घेवन. सर्वेस्परा, भाग्यवन चाकोबाचे परबे दिसा तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणाच्या सरवणेच्या स्नानान आमकां नितळ कर. दोन दुतां मदें तुका तुज्या पुताचे खाशेल्ले कालशींतलें पयलें पिवंक दिवंक तुजी खुशी जाली. तशेंच आमी तुका मानता तसलें बलिदान भेटोवंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची खाड जावं बारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा,
सोर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची खुणा जावन ह्या संवसारांत सदांच उरच्याक आनी सर्गीची शिकवण सगळ्या मनशाक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुताच्या बुन्यादीर थीर आनी गोट बांदून दवरल्या. देखून आतां आनी सदांकाल सर्व देवदुताच्या दोलबारा सांगाती भक्तीपणान आनी व्हडल्या थाड्यान आमी तुजें किर्तन गायता. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची चोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट दुसरो जबाब. सोम्या आमी हो उंडो खाताव आनी हे कालशेंतलें पियेताव तितले फावटी तूं परत येयसर तुजें मरण परगट्टाव. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोरवणेची खाल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां. देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतोल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सिमियाव आमच्या आदारी गवंडी बापा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान उतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन ओतरलेल्या समेस्तान तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागयोंत आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर शासनाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाताक तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर.
जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनीक ताच्या सांगाता आनीक ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोरपोद्वेदार बाबा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना आतां तीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां तळमळपणां दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओंत्रेक लोल्यांक आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांनी सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक घासोत की पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण हें कुतोर मातुलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची करून क्रिस प्रसादा वेल्यार गायन गावुया. D4 आशेता कालीज मोजे पेज 49. D4 पेज 49. Dispone,
सगळीं उबी रावया. प्रार्थया. सर्वेस्परा, भाग्यवन धर्मदूत जाकोबाचे परबे दिसा आमी तुजी पवित्र देणी संतोशान घेतल्यान ताचे विनवणेन आमकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आनीक सोर पदवीदार देव बाप आनीक पूत आनीक पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागणे सान मिगेलीक सान मिगेल महापडव्या लढाईच्या दिसात तूं आमकां राख. देंवचाराच्या कोट्यापणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आनी तूं सर्गींच्या दरबाराच्या देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या कोट्या आत्म्याक यमकोणाक लोटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक चड पळटात. आमेन. शेवटाक गायन गावुया. F20 संसार सोंपोवपुर्यान पेज 95. F20 पेज 95.